Joshua chapter 3 verse 7. परस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायेला मुखार वर्तो करतलो आनी हे वरवीं जशें हांव म्हजे सवे आसलो तशें तुजेय सवे आसा म्हूण सकड वळखून घेतले. सेकंड क्रोनिकल चॅप्टर 1 वर्स 1. दाविदाच्या पुता सलमावन आपल्या राज्यांत आपली पदवी थीर केली, कित्याक सरस्पोर ताचो देव ताचे सवे आसलो आनी ताणें ताका भोव वर्तो केलो. फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 29 वर्स 25. सरस्पोरान सलमाक सर्व इस्रायलीच्या दोळ्या मुखार भोव वर्तो केलो. सिराक चॅप्टर 18 वर्स 30 and 31. तुझ्या वंदवण्याचो गुलाम जायनाका, पगार तुझ्या लालवण्याचेर संयम सांबाळ. तूं तुज्यो वंदवण्यो दादोशी करूंक सोदशी जाल्यार तूं तुज्या दुस्मानाक खेबडायेची एक वस्तू जातलोय. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तुमकां दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडया आनी तुमकां ते उक्ते जातले. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत मानतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, पगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक.